पावस पडिल्ल्यान गावणे वाठारांत रावपी अशोक नायक हांच्या घराचेर आकाशीचें झाड पडलें। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी हे झाड उपरांत काडलें। झाड पडिल्ल्यान भर पावसान घराचे नळे तशेंच पत्रे फुटल्यात। भर पावसांत छप्पर मोडिल्ल्यान नायक हांणी हुस्को व्यक्त केला। घरारे झाड पडले कितल्यांक पावणे 5 आज सांजे न्ही 4 पावणे 5 आनी कितें लॉस बी जाला पत्र्या नळे फुटले कितले अंदाजे जावंक शकता तुमची मना कितले अंदाजे लॉस जावंक शकता न्ही तुमकां अंदाज आसा न्ही कितले 20,000 पत्र्यांचे थोडे ना ते मारे पत्रे 20,000 जावं